Praise the Lord. Hallelujah. Ergam tuka sumiyan Jesu. Hoglap tuka sumiyan Jesu. Maka भाव भयणीनो ह्या डिवायन वर्ड तर्फेन सर्वांक तुमकां संतोष भरीत नतालांचे फेस्त मागता. तशेंच येवचें वर्स 2015 जावं तुमकां सर्वांक भागी वर्स. क्रिसमसाची नतालांच्या फेस्ता संदर्भी तुमच्या लागीं हांव वांटून घेवंक आशेता सुवार्ता जुआंव सवांजेल पयलो अवस्वर ओळू 1-18. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीय वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आठापोवंक काळोखान निमती जालें ना. देवान दडलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफात समेस्त आनी सतमानशाक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाडयतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताजेच मरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताजेच पर्जन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्मली न्हय रक्तमासा वरवीं, वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं, वा मनशाच्या कुशे वरवीं, बागार देवा वरवीं. आनी सद्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सजली. जुआंवन ताच्या विशान रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हज्या उपरांत येता तरी म्हज्या आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्नान घेता म्हूण जाचे विशांत हांवें सांगलें तो होस. ताचे परिपूर्णते तावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मयजे मरिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयलें. कोणेय देवाक खिदीस पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्त जयंती क्रिसमस ह्या नतालांचें फेस्त आमकां सर्वांक एक संतोष भरीत या आनंद भरीत करचें तसलें फेस्त म्हूण येत. आमच्या पवित्र सभेंत विशेष मापान ही 2 फेस्तां, एक क्रिसमस आनी एक जेजूचें पुनर्जीवनपण, ह्या दोनी मदें एक विशेष तफावत आसा. पुनर्जीवनपण जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो आनी तो परत येतलो. आनी ह्या क्रिसमसा संदर्भी जेजू जिवन जालो. ह्या क्रिसमसा संदर्भी जेजू जल्मलो. जेजू जल्मलो म्हणजे जेजूच्या जल्माचें फेस्त आमी आचरण करता. तर आज आमी नियाळया जुआंवच्या उतराच्या आदाराचेर जुआंव हो क्रिस्त कोण म्हूण आमकां सांगता. हो क्रिस्त कित्याक ह्या संवसारी आयलो, ह्या क्रिस्ताचें मिसांव कितें, ह्या क्रिस्ता सांगता आमी कशें जियेवयेत तें आमकां तो भारीच सोंप्या रितीन कळीत करता. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो.
म्हणजे आमी म्हणटा देवान हर एक ताज्या शब्दान ताणें रचलें म्हणटा. तर शब्द म्हणजे हिब्रू भाशेन म्हणटात दाबार वर्ड, आनी हो शब्द देवा थंय आसलो. त्या खातीर आमी म्हणटा जेजू म्हळ्यार कोण? जीजस इज द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर जेजू, देवाचो शब्द जेजू. आनी मुखारसून तो सांगता वेळा काळा पुर्वीनसून तो देवा सवय आसलो. म्हणजे अब्राम जेजू एक कडेन सांगता, जेजू एक कडेन अशें सांगता, अब्राहमा वयल्यान सव आसलो आनी तवळ चक्कड ताका तमाशे करता. आनीक 50 वर्सां जावन ती आनी अब्राहमा पळयला गाय ना. वेळा काळा पुर्वीनसून तो देवा सवय आसलो. म्हणजे हो पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जण. आनी तो कितें जाता? मनशा रूप घेवन आमच्या ह्या संवसार येता. हें एक जेजूचें जनन आमी दुसऱ्या धर्मान पळयता पळया, अवतार म्हणटा तशें न्ही. हें देवानच केल्ली मांडावळ योजन मनशा कुळाक मनशा वरवींच सोडवण दिवच्या खातीर. त्या खातीर सा पावल सांगता देव सैम तो जोडून आसल्यार कितें करी लागलो? तो विधेय जालो, तो देवान आयलो, तो आमचे खातीर मनीस जालो आनी शब्द मनीस जालो आमचे मदें, तो आमचे बरी जियेलो. मुखारसून सांगता सर वस्तू ताच्या मरिफात रचन जाल्यो. कोणा मरिफात? जेजू मरिफात रचन जाल्यो सर वस्तू. म्हणजे आमी पळय ताच्या मुखारसून सांगता रचल्ल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. आनी रचलेली खंयचीय वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. तर तुमी पळया जेजू सिमोन पेद्रू सांगता तुजें काणगे जाळ घाल थंय, इल्ले गुण उदकान वचून जाळ घाल. रचल्ले सर वस्तू ताजे विणे ताजे रचुल्ल्यो हर एक वस्तून ताजे तावन जीव जोडलो आनी रचलेली खंयचीय वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. उडास दवरा. तर बापाच्या रचने सांगाता पुती आसलो, चडवणे सांगाता बापी आसलो. आनी हें पवित्र त्रित्वेचें परम रहस्य म्हणटा आमी, म्हाका एक मिस्ट्री म्हणटा. आनी तें रहस्य देव आज उगडापें करता. कशें? तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. म्हणजे जेजू बापा तावन आयिल्लो उजवाड, देव मोग, देव उजवाड. केदाळा जेजू हांवच उजवाड म्हणा लागलो. जेजू नाने बेळकू, आय एम द लायट. आनी आज क्रिसमसा दिसा देवाचो उजवाड अंकार भरलेल्या मनशा कुळाचेर प्रकाशलो. जीजस इज आवर लायट. जेजू आमचो उजवाड. त्या खातीर कोण जेजू थंय येता पळय ताका उजवाड लागता. म्हाका उडास आसा आमच्या ऑफिसांत एक चली काम करतालें, अक्रिस्तांव भयण. आनी ते म्हाका म्हणूंक लागलें एक फावटी, हांवें आतां सुमार बावतिजम घेवन एक 9 वर्सां जालीं फादर. हांवें सांगलें कितें जालें भयणी? ना फादर हांव केदाळा जेजूक पातयेन नातली. त्या दाळा सक्कड म्हाका अनकार 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 बें बें बें. आनी हांवें म्हज्याच स्वाकुशेन जेजूची सुवार्ता आयकली, जेजूक हांवें स्विकार केलो. आज म्हाका बें बिरात ना, आज म्हाका अनकार ना, आज म्हजे वयर बंदोडे नात, आज म्हजे वयर शिराप ना. कित्याक? जेजू उजवाड जावन आसा. तर क्रिसमस म्हणजे उजवाड. क्रिसमस आमच्या घरा भितर उजवाड हाडटा, कुटुंबा भितर उजवाड हाडटा, पवित्र सभेन उजवाड हाडटा. आमचो अंकर खंयचे गुलामपण आसा तें तांतून आमकां सुटका दिता. आनी तें सांगता तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड, तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोवंक काळोखान निमती जालें ना. हो काळोख म्हळ्यार कोण? अंकार निमती जालें ना. अंकार म्हळ्यार कोण? आमी म्हणटा देवसार सैतान. आनी ह्या सैतानाक जेजू वयर अधिकार ना. जेजू पळयतना तो तरतरता, तो धांवता. त्या खातीर जी कोण उजवाडांत आसा ती काळोखान चलनात. जो कोण काळोखान चलता तो दांटोन पडटा. उजवाडान चलचो संकेत म्हळ्यार कितें? मोगू, मायपास, बोगसाणें, एकामेका सोड दोडू. तेच पावल आमकां सांगता.
हे क्रिसमस आज आमकां तसलो उजवाड हाडून येता. मुखारचो सांगता, देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. पळया, गेले त्या थोड्या आयतारा हांव तुमच्या लागीं उलयलो जुआंव बाप्तिस्ता विशयान. जुआंव बाप्तिस्ताचें मिसांव कितें, ताका देवाचें बेसांव आसलें ताच्या मिसांवांत, आनी तें मिसांव जेजूक साक्ष दिवचें. आनी तो देवान धाडिल्लो मनीस, ताचें नांव जुआंव, तो साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिपात सुमेस्त आनी सत्मांच्या उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. मग अशा भाव भयणीनो, पवित्र सभा, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, कॅरिझमॅटीक मागण्या पंगड, ICYM YCS, मोरियाल सोडालिटी विन्सेंट डे पॉल सोसायटी, कसले संघ संस्थे आमच्या पवित्र सभे भितर आसात जाल्यार ते आमी उजवाडाक साक्ष दिवचे. सामचे संघ संस्थे जाय उजवाडाक साक्ष दिवचे. सबार पडीने अनकार बरो नासता, झगडें बरो नासता. तर आज क्रिसमसा दीस आमी आमकांच नवें करी जाय, आमकांच नवीं करी जाय, आमचो संघ नवें जाय. जेजूचो स्पिरीट, जेजूचो उजवाड आमी करचे हर एका. म्हणजे थंय नातालांचें फेस्त. नातालांचें फेस्त केवळ थोड्यांच्या ह्या फेस्ता दिसा 4 फ्रूट काणग्यार ते ओल्ड एज होमाक वचून या, न्हय ते एक अनाथ आश्रमाक वचून या, न्हय वाटेदेगेर आसलें जेवण दिया, ह्या कोणाक वस्तूर घालून वस्तूर दिया. एका दिसाचें कार्य न्हय क्रिसमस. क्रिसमस इज ए लायफ लॉंग क्रिसमस. हो मेळ्ळलो उजवाड, हो प्रकाश हांवें आनी तुमी तो दिसान दीस तो दुसऱ्यांच्या जिवितान उजवाडोवंक आसा. त्याच खातीर कॅथोलीक पवित्र सभा तुमी पळयशात जाल्यार मिसांवाचें काम करता, पास्टरल काम करता, इन्स्टिट्यूटी काम करता. म्हणजे एका सायडीन शिक्षण जावंक पुरो, आनी एका सायडीन हाडलेनी वचून आस्पत्री उक्त्यो करून, ह्या अनाथ आश्रमांगी, ह्या प्रायवंताच्या आश्रयगी अशें उक्ते करून, ह्या सोशल वर्क करून गी क्रिस्ताचो उजवाड तांणी दी जाय. पूण म्हाका अशें भाव भयणीन थोडे फावटी एक भयानक दुरंत आसा. कितें म्हळ्यार आमी क्रिस्ताचें काम करतना क्रिस्ताक विसर करता. थोडे फावटी आमच्या संघ संस्थांनी, थोडे फावटी आमच्या इन्स्टिट्यूटांनी, थोडे फावटी आमी करच्या कार्यान क्रिस्त आसा की ना गे म्हणलें आमकांच दुबावता. आमी सेक्युलर म्हणून सांगून नसो न्हू, क्रिस्ताकच विकून सोडता, क्रिस्ताकच नेगार करता, उजवाड आमी पालवयता. प्रेज द लॉर्ड. तर आज क्रिसमसा दिसा जे देव उजवाड जावन आमच्या जिवितांत येता, म्हाका एक घडीत उडास येता. आमी सांगलें गर्दनाच्या गोट्या करतना उरिल्ल्या गांवांत आमच्या कोडयाळच्या बरी न्हय, आमी कोडयाळांतला ल्हान गर्दनाचे गोटे करता. थोडे बरे करतात व्हडू. पूण आमच्या कर्नाटकान विविध DSCC हांव येता आसतना हांवें पळयलां कांय थोड्या गाडी 1 एकरो गर्दनाचो गोठो, अर्दो एकरो गर्दनाचो गोठो, पुरो सगळे जेरुसलेम थंय एक तांकां एक तो संतोश गर्दनाचो गोठो करचो म्हळ्यार. एक फावटी आतांचे मॉडर्न तरणाटे न्ही, आतांचे मॉडर्न तरणाटे न्ही, ते कितें करतात, तांणी चिंतलें आमी बरो गर्दनाचो गोठो करया, कोणेय करनातलो तसलो गर्दनाचो गोठो करया. बरो केलो तांणी, बरो एक व्हडले नेकेत्र बरो केले, सोबीत डिजिटल गर्दनाचो गोठो. आनी तांणी म्हळें राती 12 वरांचे मीस जाल्या उपरांत आमी गड्डन जेजूक आमी प्रोसेशनार कितें मेरवणीक कर नाडया आनी जेजूक दवरया. अशें बरो मस्त प्लॅन तांणी केली. जालें बारीक गर्द मीस जाल्या उपरांत एकामेका हॅपी क्रिसमस म्हणूंक लागले. थोडे तरणाटे आसले तांणी बियराचे डब्बे गी आनी कितें गेले सोरो गिरो हाडिल्ले, मिक्स करनिल्ले पिवंक लागले. आनी त्या दाळा कितें जालें, हे पुरो फुल्ल टायट गम्मात तामाशे नास ताजे वटेलो लोक सरवलो. आज आमचो संतोश असो दीस. थोड्यांनी चिंतलां क्रिसमस म्हळ्यार फुल्ल टायट जावन आमी चारण्यान पडचें म्हणून, आनी ते आमी परत अणकाराक वयचे. तर उजवाड आमच्या जिवितांत येय जाय. कितें जालें, दुसरे दीस सकाळीं पळयतना बारी वीज सक्तींनी बारीक मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी करून केल्ल्या गर्दनाच्या गोट्यांत जेजू ना. जेजूक दवरूंकूच विसरून गेल्ले हे तरणाटे. गर्दनाच्या गोट्यान जेजूक दवरूंक विसरून गेल्यार इवड ना. आमच्या काळीज म्हणल्या गोट्यांत आमी जेजूक दवरी जाय आनी आमी विसर नसोंक नजो. तर आज उजवाड म्हळ्यार कितें, जेजू आमच्या काळजान जल्म जाय, जेजू आमच्या जिवितान जल्म जाय. जेजूचो उजवाड आमी अनुभव जोडी जाय. कसो अनुभव जोडचो, ताच्या उतराद्वारी,
पवित्र सभेन आमकां दिवच्या सक्रामेंताद्वारे तो उजवाड. हा 6 जाणां साक्रामेंत सवयचे जावन गेल्यात. कसेंची येतात आनी पाद्र्यावान साक्रामेंत दिना जाल्यार पाद्र्यावाच्यार हाडटात ना. त्या खातीर जेजू सांगता मोतयांक हाडून आमी दुकराच्या पांयमळांत उडयना, बगार या वज्र ताच्या पांयमळांत उडय तो मस्त दिता. तशेंच साक्रामेंत देवान दिल्ले ते आमी मस्तूंक नवचो. त्या साक्रामेंतान जेजूचो उजवाड आसा, कृपा आसा. देवाची कृपा आमी म्हणटा इनवर्ड ग्रेस, म्हणजे ती भितरली कृपा. कृपा म्हळ्यार कितें? देवाचो उजवाड आमच्या थंय येता. आनी तो सांगता उजवाड स्नानदातार जुवांव न्हय आसलो. उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. स्नानदातार जुवांव उजवाड न्हय आसलो, तो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र आयलो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो, खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. पळया, हर एक मनशाक. क्रिस्मस आमकां कातोलिकांक मात्र न्ही, क्रिस्मस हर एकल्याक, हर एक मनशाक. आमी पळयता आमी जेजूचे कोडू मोडून दितना ह्या रगत जेजूचें पवित्र युकारिस्तान भेटयतना म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची, हे म्हजें रगत तुमचे पासो समर्पूंचें. समेस्त मनशा पासो ते वारावतले. क्रिस्तांवां खातीर मात वारावतले म्हणून बरोवं ना. जेजूचें रगत, जेजूचो उजवाड समेस्त मनशा पासो तो. म्हाका भाव भयणीनो, हर एक मनशाक उजवाड येतलो, खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो, खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तर जेजू खरो उजवाड. Jesus is true light. There is no other light for us. If you understand Jesus, you will never misunderstand him. तू जर तर क्रिस्ताक समजत आहे, केदीच तू क्रिस्ताक अपार्थ करून हाणगे नाही. पळया, आमी क्रिस्मसाच्या संदर्भार गर्दनाच्यो गोट्या करता. कित्या खातीर करता? काम घातल्या खातीर गर्दनाची गोटी कोणी करना, कॉम्पिटिशना खातीर मात्र आमी करना. गर्दनाचो गोटो एक हिलिंग जागो, एक पवित्र जागो. त्या खातीर जेजू मोरी झुजे आनी ते सगळें वातावरण आमी ते सृश्टी करता. म्हणजे पवित्र सोल्याचें उतर आमी थंय दाखयता, रुपीत करता. हांव 4 वर्सां हांव दिल्ली आसा. पयल्या वर्सा या दुसऱ्या वर्सा दिल्ली हांव आसतना हांव क्रिस्मसा थंय रावल्लो. आनी थंय कॅथेड्रलांत बारीक गडदाळ्याचें क्रिस्मस जाता. कॅथेड्रलांत गडदाळ्यान क्रिस्मस चलता. राती सुमार 7,000 लोक मिसाक आसलो आनी त्या 7,000 हांव चिंता एक आमी 2,000 मात्र 5,000 क्रिस्तांव भोवडा. तितलो मोग जेजू वयर. आनी क्रिस्मसा दीस सांगचेंच न्हय, थंय सेक्युरिटीन बॅरिकेड घालता. सुमार 1 लाखा वयर लोक थंय येता. थंय लागींच एक बांगला साहेब म्हणून आमच्या सीख भावभावडांचो एक गुरुद्वार आसा. आनी हे सिखांचे क्रिस्तांव सकड येता. हांव वचून इगर्जेन पळय लागलो. थोड्या कडेन हांवें संवाद केलो. एक सिखांचो मनीस आसलो, ताच्या पत्नीन सांगता भुरग्याक आनी न्हू. हांवें विचारलें, थंय 2 गर्दनाच्यो गोट्या करतात. एक गर्दनाचो गोटो भायर, एक गर्दनाचो गोटो इगर्जे भितर. थंय इगर्जे भितर बित्तो गर्दनाचो गोटो. आनी इगर्जे भितर लोक बैल्या गर्दना कडेन वतात. इगर्जे भितर त्या गर्दनाच्या गोट्या कडेन दिंबी घालून मागतात. हांवें विचारलें, कितें तूं हांगा कितें तुका हांगा हाडटा आयलें? न्ही, तूं कसो हांगा येवंक तुका कारण जालें? तो म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका भुरगीं नासलीं. सुमार वर्सां वयज लागीं गेलो, पुरा कडेन गेलो फादर. पूण एक दीस क्रिस्मसा संदर्भी लास्ट इयर हांव हांगा आयिल्लो. एका क्रिस्मसा संदर्भी हांव हांगा आयिल्लो इगर्जेक. सकड येतात म्हूण हांव आयलो आनी गर्दनाच्या गोट्या कडेन गेलो. गर्दनाचो गोटो पळयतना कितें की म्हाका भोगलें, कितें की एक प्रकाश म्हज्या भितर येवचे परी म्हाका भोगलो. हांवें आनी पत्नीन दोगांनी दिंबी घालून मागलें, हात जोडून मागलें, मुरये तुका तुज्या हातांत जेजू बाळका घेवचें भाग मेळ्ळें. आनी म्हाका आनी म्हज्या पत्नीकी जेजू बाळका बरी एक बाळोक हातान येवचें भाग दी. आनी आमी मागलें, बाळोक जेजू तुज्या बाळकापणा निमती आमकांय एक जिवितांत उजवाड दी. आमी पातयेता म्हणून दोगांनी हात जोडून नमास्कार करून मोग हाडून घेवन ती गेली.
आनी ती सांगूंक लागली वचून एक 2 वर्सांनी तांकां देवान भुरगें दिलें. ताका कळीत जाली हें भुरगें देवाच्या विचित्र विस्मितान दिसून फावो केलें म्हणून. फाटीं धांवन आयली. हर एक वर्सा क्रिस्मसाक कुटुंबा समेत ती येतात. आनी एक भयण आसली रावून. तिचे ताका विचारलें, कित्याक तूं हांगा आयल्या? कितें तुका प्रेरण जालें? ती म्हणूंक लागली, फादर 3 वर्सां पयलीं हांव हांगा आयिल्ली. डॉक्टरांनी म्हाका सांगलें हांव कॅन्सर पिडेन मरता म्हणून. त्या खातीर आनी कोणीय म्हाका वाचोवंक शकना. तो उजवाड जावन आसलो. अंकर ताज्या मोरिफात पयस येता. आनी हांव हांगा आयली आनी क्रिब्बा लागीं ह्या गर्दनाच्या गट्या लागीं हांवें दिंबी घालून विडापांनी रेडण्यांनी मागलें, जेजू म्हाका पाव, म्हजी पिडा गूण कर. आनी फादर, दीस क्रिब इज अ मिरेकल. कित्याक म्हजी पिडा खंय जावन गूण करूंक जायनातली, ह्या जेजून गूण केली. म्हाका भाव भयणीनो, हर एक मनशाक उजवाडयतलो खरो उजवाड जेजू. तो संवसारांत आयिलो. पूण कितें सांगता सांग, जो हांव पूण ताजेच मरिपात जाल्लो संवसार ताका वळखलो ना. आमकां कळीत आसा संवसारान ताका नेगार केलो, कशें जुदेवांनी ताका नेगार केलो म्हणून. तो आपल्या परजे मदें आयलो, ताजेच परजेन घेतलो ना. आजय तशेंच घडटा. थोडे फावटी आमी क्रिस्तांव साबार वर्सां आमकां क्रिस्ती भावार्थ संवय असो जाला. आमी मिसाक येता, मागणें करता, तेर्स म्हणटा, या आमोरी म्हणटा, तशेंच बायबल वाचता, संवयचें जालां. आमच्या काळजान तें गुंडायेन रोंबोन आसा गी. आज पळय कितलींशीं जाणां अक्रिस्तांव भाव भयणी हांव पळयता सगळ्या भारत गांवांत या परगांवांत येता आसतना जेजू लागीं येते आसात. गुंडायेन तांचो भावार्थ तितलो रुता जाला की जेजूचो खरो उजवाड तांकां फांकला आनी ते आज प्रवचन दिते आसात. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. तर ताका स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक सोमे जेजूचेर बावर दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. तांकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. जीं कोण जेजू पाती येतात, जीं कोण उजवाडान चलतात, जीं कोण निजा देवाक आराधन करतात, जीं कोण गुंडायेन ताचें उतर समजतात, तांच्या जिवितान क्रिसमस, जेजू जल्मला, नाताळांचें फेस्त, सुटका, आशिर्वाद, बेसांव तांकां लाभता. ती जल्मली न्हय रक्ता मांसा वरवीं, कुडीच्या सैमी कोडण्या वरवीं, मनशाच्या कुशा वरवीं, भगार देवा वरवीं. जी जेजूक स्विकार करतात, जी जेजूच्या नांवाचेर पांचेणी दवरतात, जी जेजू थंय येतात आनी गुंडायेन ताचें उतर समजतात, ताचो उजवाड स्विकार करून गुलामपणान ते पातकान ते सुटका जोडटात, ती देवा वरवीं जनीत जाल्लीं जावन आसात. मुखार सांगता आनी सद मनीस जालो, जेजू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साजल्ली. सांजू हांव सांगता बापाची महिमा आमी जेजू थंय देखली. तर क्रिसमस गर्दन असो गोठो नातालांचें फेस्त आमकां बापाची महिमा हाडून येता. ग्लोरी टू गॉड इन द हायेस्ट अँड पीस टू मेन ऑन अर्थ. ग्लोरिया इन एक्झल्सिस देयो. कितें म्हणजे महिमा देवाकून सुसर्गी उन्नती आनी मनशाक संवसारी शांती समाधान. केदाळा आमी उजवाडान चलोवन उजवाडान जियोवन पातकाच्या गुलामपणांत तावन सुटका जोडून गुंडायेन जेजूक समजोवन आमी देवाक महिमा दिता गी. थवळ ताची शांती आमकां लाभता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आमी हर एक पोटी आयतारा महिमा गायताना काळजान तावन आमी गायजय. महिमा देवाक, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ते वर्ते वर्ष म्हणटा आमी आराधन म्हणटा. आमच्या पवित्र युकारिस्तांतली हर एक कदारां, हर एक वाक्य, हर एक वर्ड वर्ते कृपेच्या आशिर्वादाचे उजवाडाचे जावन आसात. आनी जुआवन ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटलें. कितें परगटलें? तो म्हज्या उपरांत आयल्या री, तो म्हज्या आदी आसलो, तो म्हजे प्रास पयलेच नाम घेता. तितलें मात्र न्ही, जाचे विशयान हांवें सांगलें तो होसू जेजूक तो दाखोवन दिता. तो परगटता मात्र न्ही. म्हाका न्हू आज एक ह्या जाग जावन
एक रिलिजियस भाऊ भयण जावन ह्या आमी क्रिस्ती परजात हांव न्हू, आमी क्रिस्ती परजा जावं न्हू, ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमच्या संघ संस्थे जावं न्हू, आमी केवळ जेजूक पातयेवचें मात्र न्ही, आमी जेजूक दाखोवन दी जाय, आमी जेजूक साक्ष जाय जाय. आनी क्रिसमस आज सुमार विसरून पुरो घरा लोक तुमच्या घरा गर्दनचो गोटो पळोवंक येता, सबार जाण येतात तुमची शेत सांबारा, हिंका कितें तूं अरे बत्ता, हे आमी गर्दनचो गोटो पळोवंक आयले. हांव वॉन्ट टू सी क्रिब. त्या दाळा एक बरो अवकाश तुमकां जेजू विशयान सांगूंक, बरो अवकाश. जेजूचो उजवाड कितें गे म्हणून तांच्या कडेन शेअर करूं, वांटून घेवंक हो कुसवार. जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवन सो कुसवार जावंक पावता. आनी मुखार वचून सांगता ताचे परिपूर्णतेत हांव आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. जेजू वरवीं आमकां कुरपा वयर कुरपा लाभल्या. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भाव भयणीन आमचे फेस्तां करपाक कुरपा हाडून येता, नाताल आमकां कुरपा हाडून येता, आयच्या रातीचे मीस दिसाचे मीस जावंक पुरो कुरपा हाडून येता, वो आमचो क्रिसमसाचो काळ कुरपा हाडून येता. पळया क्रिसमस जाल्या उपरांत आमी त्या बाळकांचे फेस्त करता, बाळकाचे फेस्त जाल्या उपरांत कुटुंबाचे फेस्त करता, कुटुंबाचे फेस्त जाल्या उपरांत मोरी देवाची माता म्हणल्यार फेस्त करता, ताजे उपरांत जेजूच्या आपर्गण्याचे फेस्त करता. कसलो संदेश, उजवाड, जेजूचो उजवाड आमकां पवित्र सभा ह्या मरिफात फावो करता. आनी मुखारसून तो सांगता मोयजे मरिफात दिल्ली धर्मशास्त्र, पूण कृपा आनी सत जेजू मरिफात. जेजू नियमां हाडून येवना, जेजू नियमां हाडून येवना, जेजू रुल्स आनी रेग्युलेशन सांगूंक येवना, जेजू कृपा हाडून आयलो, सत हाडून आयलो, हांवचो सत. त्या खातीर क्रिसमस जावन आसा जेजू सत म्हणून परगट करचें फेस्त. आनी त्या सत जावन आसच्या जेजूक आमी वळख जाय. कोणेय देवाक केदीस पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या जल्मा वरवीं जेजून आमकां बापा सांगी राज्य केल्यांत, बापाची वळख करून दिल्या, बापाची महिमा ताणें दाखयल्या. जेजू जावन आसा बापाचें काळीज, जेजू जावन आसा बापाचो उजवाड, जेजू जावन आसा बापाचो मोग. बाप पूत पवित्रात्मो हांचे गूण कितें गी, शगूण कितें गी म्हणून जेजू आपणाच्या जिवितांत वरी दाखयता. तर बाळ जल्मला, संतोष फांकला. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत तो उजवाड प्रवेश जावंक जाय. क्रिसमस जाय जाय आमकां सुटका, आशिर्वाद आनी बेसांव. तर आमी सर्व सांगाता मेळोन एक घडीभर मागया. तुमचे दोनी हात काळजाचेर दवरा, दोळे धांपया. आज तुज्या जिवितांत तुका उजवाड जाय, तुज्या जिवितांत तुका समाधान जाय, तुज्या जिवितांच्या पातकाच्या गुलामपणान तावन तुवें भायर येवंक जाय. आनी आज तुका जेजू ह्या क्रिसमसाच्या दिसा खरो उजवाड जावन तुज्या जिविता भितर प्रवेश जावंक आशेता. बाबा तूं अंधकाराच्या वाट्यान चलताय गे, पातकाचो गुलाम जालाय गे, वायट वडण्याचो सोय्याचो माज्जेचो गुलाम जालाय गे, तुज्याच त्या पातकान पडोवन, त्या मोगाच्या पातकान पडोवन नासाच्या वाट्यार आसाय गे. तर आज क्रिसमसा दिसा जेजूक तुज्या काळजान जागो दी. तो सत आनी कृपा हाडून आयलो. जेजू तुजे भितर प्रवेश जातना तुजे भितर अशें फोटो, तुजे भितर अशें नेगेटीव, तुजे भितर अशें आर्ग्युमेंट सगळें सोडून येतलें, तुजें राजाव सोडून येतलें. देवाची कृपेन तूं भरतलोय, देवाच्या उजवाडान तूं भरतलोय. तो उजवाड आज क्रिसमसाच्या दिसा देव आमच्या कुटुंबान दिता. ह्या घडये तुमी खंयच्या जाग्यार आसात थंय तो मागा. बापा जेजूक ह्या संवसारीक धाडन, हो संवसार एक गर्दनसो गोठो तुवें पवित्र केलोय. ह्या गोठ्यान मस्त मेळ्या आसा, ते काण उडोवंक तुज्या पुता जेजूक तुवें पाठयलोय. ताच्या मरिफात कृपा आनी सत आमकां लाभलें. आयच्या दिसा ह्या पवित्र सभेचेर दया दाखय, आमच्या परजेचेर दया दाखय. ह्या घडये हें उतर डिवायन वर्ल्ड टीव्ही चॅनलाद्वारे आयकोवच्या हर एक भाव भावडाचेर दया दाखय. हे क्रिसमस तांकां सुटका हाडून येवं दीत. जीं कोण निरासान बेड्ड्यार आसात गे, जीं कोणाक क्रिसमस संभ्रमूंक जायना गे, हें उतर आयकोवन तांच्या जिवितांत खरो उजवाड तुजो देव येवं दी सोम्या, तुजो प्रकाश तांकां लाभो दी सोम्या. अंधकारांत भंग पसतावन, बंदडेतावन, पिडे शेडयतावन तूं तांकां गूण कर सोम्या.
Touch them, Lord. Anoint them. Heal them for your glory. जेजूचे विशेष आशीर्वाद कृपा तुमकां लाभो दी. तुमचे पिढे शेडेत हांव जेजू तुमकां सोडका दिवं दी. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून दी. आमेन.